कुट्टी जिंगड्यामेळार ओवपाची मेन तिसवाडी पायपलायन ब्रेस्तारा सकाळ फुडें परत फुटली. रस्त्यावेल्यान अक्षरशः न्हंय व्हावंक लागली. लोकांच्या घरादारांनी उदक घुसले. चिखलान सामान काबार. एकल्यान घर वाडोवंक वणत काडिल्ली ती कोसळ्ळी. लोकवस्तीचो रस्तो काबार. देवणेर आशिल्ल्या केंद्रीय विद्यालयाचो ग्रावंड पेड्यार. हो प्रकार पयले फावट न्ही. माझ्या घरात सगळं सामान सगळं गेले, पैसे पण गेले. आईचं ऑपरेशन केलं, मुलांना ताप आला होता म्हणून पैसे ठेवलं होतं मी खाली 10,000 रुपये. ते सगळं गेलं माझं सामान. ते आता 2 वेळा असं व्हायला लागलं बघा. सामान एकी पण नाही, आमचं सगळं सामान गेलं. मेन म्हणजे डोंगराची माती काढून सगळी त्या प्लॉटान घातल्या. कोणी प्लॉट घेतला त्याने आणि ते मातयेक लागून चड करून हे उदक घरांनी गेला कितें आणि ते माती घालून त्यांनी ते घरांनी ते भुरग्यांच्या लोकांच्या बारीक बारीक रूमात तितून उदक गेला. And gallons of water started coming out, and it was like a flood-like situation for us. From our main gate, the water was entering and flowing through our ground. The ground, which was renovated by putting loads and loads of mud, everything got washed away. And luckily, all our students were inside by the time. Our assembly had just got started. Otherwise, it would have been very difficult for our students to enter. You can see over here, destruction of our school campus, our beautiful school campus that we have. The road got spoiled. पायपलायन हेजेर फिलिंग करूंक जायना. फिलिंग केल्यार पायपाचेर प्रेशर येयलो. पायपाचेर प्रेशर येयलो, एकदां फुटले. हेज्यान पयलू एकदां फुटले, परत आतां एकदां फुटले. तरी सेकंड टायम फुटला आनी सगळे म्हाज्या घरान उदक गेल्या. जाणटेली सगळी भितर आशिल्ली, सगळी भिवून भायर सरल्या. पायपलायन सापूच पोन्नी. हेवी गाडयो वेल्यान यो वच करतात आनी प्रेशरान फुट्टा. वेले वटेन नवी घरां जातात. लोडेड ट्रकांचोय भार. लोक म्हणटा कितें तरी कायमचो उपाय काडात. 2 फावटी अशी पायपलायन फुटली. दुसरी फावट एक फावट पायप फुटली न्हू, त्या टायमार म्हणजे मोटरसायकल नवी मोटरसायकल स्क्रॅप जाली. पण त्या टायमार कोणीच ऑक्सिजन देवना. उदक सगळें कंप्लीट भरून घरान भितर उदक भरलें आमचें. आणि त्याच्या बरोबर हांगा पायपलायन घातला न्हू, हेजे 4 लायन पायपलायन आसा. हेजेर हेंची कंपाऊंड बीन कांयच ना, जाळी बीन कांय ना. येता कोणी JCB घालता, कोणी काम करता वयता, कोणी विचारपात ना जाल्यार हांगा हेजे वयल्यान गाडी वचपाक जायना म्हणून. हांगा कोणी येता, ट्रक घालता वयता, JCB हाडटा, फिलिंग करता वयता, डोंगर बीन सगळं कट करता. मागीर आमकां सगळे त्रास जाता. घरा कडेन जाणटेले भुरगे बायल सगळे आशिल्ले न्हू, सगळ्यांक ओडून भायर काडल्यात आमी. हेवी व्हेकल्स अलाव करनाका. गाडये वयल्यान ह्या पायपलायनी वयल्यान हेवी व्हेकल्स परत वयता, ताका लागून तो लोड येता. खंयी ह्या लायनीर खंयी भोंवत जाल्यार लूज खंय मेळटा थंयच्यान फुट्टलो. हेका परमनंट सोल्युशन करपा जाय. PWDक आमी हें करता की परमनंट कितें तरी फेन्सिंग करून परमनंट हेजेर काय वचपा जायना अशें एक्शन घेवपा जाय. पाइपलाइन क्या हुआ, वो पूरा गया पाइपलाइन, उसको चेंज करने का. और कभी फूट सकता है पाइप वो. ये पाइप पुराना पाइप है, एक बार हुआ है. हाँ, उसको गटर नहीं, कुछ भी नहीं. पूरा लोगों को कितना सत्यानाश हुआ अभी, वो कौन देगा अभी. रोड गया, तीन घर में पानी आया, उसका कौन देगा. रोड भी गया सत्यानाश. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.